पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांवां साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंय गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ गोवाचे गोवा आर्ट अँड लिटरेचर फेस्टिवलाची सुरवात 6 तारखेच्यान माकिनेस पॅलेस हांगा उद्घाटन जालें. 3 दीस चलपी ह्या फेस्टिवलाक नामनेच्या लोकांनी उपस्थिती लायली. पळोवया ह्या उद्घाटन सोहळ्याचे कांय खिणचित्रां. And for events such as GALF, we truly appreciate the continued support from the Government of Goa. Other than GALF, since 2016, ICT co-organizes Difficult Dialogues, an annual international conference that focuses on one key theme of relevance to India. Past conferences have taken up topics such as health, civil society, and gender. In 2019, the theme will be education. फाटल्या सप्तकांत हांव अरुणाचल प्रदेशांत अरुणाचल लिट फेस्ट अटेंड करपाक गेलो. चड दिसांना 5 दिसांनी ते फेस्ट सरकारी पावण्यार तांणी मनयलें. कितले लाख म्हणना कितले करोड मोडले सरकाराच्या पदांतल्यान ते म्हाका खबर ना, ते हांव सांगचो ना. पूण गोंयांत जे गोंय ट्युरिस्ट मॅपाचेर घालपा खातीर आमचें सरकार वावुरता ते गोंयांत आमकां घालपा खातीर सरकार कांय दिना म्हणना हांव, तशें म्हणल्यार बरोबर जावचें ना. पूण जितलें जावपाक जाय त्या प्रमाणान दिवप जायना आनी हाका लागून एक खंत भोगता की आमकां ट्युरिस्ट मॅपाचेर ट्युरिस्टां खातीर कितलेय खर्च करपाक तयार आसा, पूण कला आनी संस्कृतीच्या नांवान खर्च करपाक सरकार सदांच फाटीं पळयता. म्हाका जाल्यार दिसता गोंयकारांनीच आवाज काडले बगत हें काम फुडें वचचें ना. If we are always to be safe, we will stagnate. I think of the great pioneers of food when I consider the Hindi muhavra, "Bandar kya jane adrak ka swad." How can a monkey know what ginger tastes like or how wonderful ginger is? And how could the first woman who bit into ginger know that it would be magical one day in tea and in cookies? How could she know that it would make such masalas so exciting and tinctures so potent? We who accepted the mantra in which Pandit Nehru believed to be the magic of India, unity in diversity. Just now we were listening to Damodar Mauzo speaking in Konkani, switching over to English, and then we were told of the various scripts in which the Konkani is written. I mean, this diversity is an amazing thing about India, I think. This mantra, along with Pandit Nehru himself, has been consigned to the dustbin of history, and the 2019 elections have become ब्राह्मण महासंघ गोमंतक आणि ब्राह्मण महामेळावा आयोजन समिती सत्तरी यांच्या जोड पालवान येता त्या आयतार 9 डिसेंबराक वाळपयच्या कदंब बस स्टँडाचेर एक ब्राह्मण मेळावा आयोजित केल्लो आसा. ब्राह्मण महासंघ गोमंतक हा वार्षिक दरवर्षी ब्राह्मण मेळावा गोमंतक पातळीवर आयोजित करतो. हे 2 मेळावे केरी फोंडा येथे 2 सालीमध्ये झाले. यंदा तो सत्तरी तालुक्यामध्ये व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. त्याप्रमाणे इथं ब्राह्मण महामेळावा आयोजन समिती सत्तरी यांचं गठन झालेलं आहे. जय दुर्गा सांस्कृतिक मंडळ केरी फोंडा यांचा सत्कार होणार आहे, बहुमान होणार आहे. तसंच सेवाभावी व्यक्ती म्हणून श्रीमती चित्रा राजीव देसाई, श्रीमती दीपिका जितेंद्र सावयकर, श्रीमती मंगला श्रीपाद जांभळे व श्रीमती सुविधा देवीदास जांभळे यांचा पण सत्कार होईल. आणि सगळ्यांना आनंद वाटेल की ज्यांचं आता लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मध्ये नाव नोंद झालेलं आहे ते आमचे सत्तरीचे सर्वात तरुण युवक सरपंच नगरगाव पंचायतचे माजी यांचा पण तिथं मुद्दा म्हणून सत्कार करण्यात येईल. अपेक्षा आहे की साधारण 1000 तरी लोक इथं जमतील आणि त्यात सत्तरी तालुक्याचे मुख्यतः अर्धे म्हणजे निम्मे तरी असतील. त्याच्यात महिलांचा मोठा सहभाग आहे. महिलांची एक टीमच इथं उभी राहिली आहे आणि ती गावोगावी जाऊन या कार्यक्रमाविषयी माहिती सांगतायत. जे म्युनिसिपालिटी जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स असा न्यू कॉम्प्लेक्स त्याच्या सकयल्ल्या वाटेन हे जे गटर्स जे भरलेले असतात ह्या गटर्साची केन्नाच हेंच्यानी डागडुजी काय करूंक ना. आणि जे सगळे उदक जे घाण उदक जे आसात ते वचपा खातीर हेंचे कडेन प्रॉपर चॅनल कांयच ना.
आज खंय तरी हे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर हांगा काम करतात आणि तांकां त्यांच्या जो मास्तर कोण आहा तेणी सांगलेले आसा की हांगासर वय घाल म्हणजे जे मुततात आणि त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करपा खातीर. हा कित्याक प्रॉब्लेम कित्याक जाता? हय सो चांगलं 2-3 तास चांगलं त्यांच्या येऊन आमकां दिलेले ना इन्फॉर्मेशन आमचं पाईप लीक झालेलो तेन्ना आमकां तेंच्यांनी 2-4 जाणां सांगला आमी आमचो पाईप लीक सारको केलो 2-3 रिपेरिंग करून तेंच्यांनी आमकां 2-4 जाणां इन्फॉर्मेशन दिलेली आमी तो पाईप सारको करून घेतलो. तो कितें ते आतां फुडलो कितें प्रोसिजर तेंचो संडास कितें पाईप जालो तो आमकां कितें माहीत ना तो भावतो आनी पाणी वचपाचें ना ते तेचेर होता. कितपत त्रास जाता तुमकां हेचो? त्रास म्हणजे आता लोक थोडे असतात ते मुक्त बित्तर काय करतात ते आमकां बघूंक माहिती. नागव्यान ऑटो कार एक्सपर्ट हे गॅरेजीन कार सर्विस मेला दवरला. We have done this car service station free car mela. In this you will get the free car servicing for the cars and only the spare part charges we have taken. And this is for 3rd December to 10th December. And we are making it every year for this Goenka peoples only. And there is one specialty in this that this is going first time in Goa and our workshop is 24 hours open 365 days. And you will get your work done at any time at low service cost. We are requesting to come for one time here and you will get a very good services, very good responses from here and you will really address. We are here at Nagwa Dream Circle, Arpura, Bades, North Goa, and we are also on a website www.autocarexperts.com. And we have all other services like repairing, denting, painting, car servicing, light buffing, car scanning, car AC repairing, and all the services provided under one roof. We have it in the car. All the services. Yeah, we have all the services here. So we all the people supports like Mr. Salim sir also support us to stand this workshop. Mr. Michael Lubu sir is also our Nagwa Sarpanch. Mr. Sakharam Nayak ji has very much give very good response to us to do this work, and our ward member Mr. Roshu is very helpful to us that he had given us such a surprise to us that we are standing in now in a standing position to get the services to the. Give a commercial break. NIT Goa is organizing All India Inter NIT Tournament 2019-18-19. Today the inauguration held. The chief guest of Ponda MLA Ravi Naik. Consecutive there will be 3 categories like chess, table tennis and badminton will be played. So one thing is when you start playing your sport, please stick to the basics. It invariably happens that the mind will try to take control of you guys. So stay calm, and which we all have learned from I think Dhoni. Dhoni is a good example of how to remain calm under adverse conditions. Inter-faculty and staff tournament 2018-19 who have come here from all over the country to represent their respective institute. I welcome you all to this beautiful state and hope you will have with a happy memory. This is the first time Inter NIT in hosting the Goa NIT College, and most of the states are turned up to Goa to play in the Inter NIT tournament. Like table tennis, chess and badminton, these 3 disciplines are conducted here. Especially chess and table tennis in NIT College Goa, and badminton simultaneously it is conducted in PS College Parmagudi, and table tennis around 12 teams are participating, and round robin league tournament will be played,
and each pool, two teams will be qualifying for the quarters, and then they go for a semis and final. काल नीलकंठ आलेकरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सांगिल्लें की तेजे कॉन्स्टिट्युशनीन PWDचें काम जायना जालें म्हणून. तेजे कॉन्स्टिट्युशन तशेंच उदकाचो खूब प्रॉब्लम चालू आसा. तेजेर आयज रिएक्शन दिवपा खातीर MGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी सांगिल्लें की जितलीय कामां तेजें कॉन्स्टिट्युशन जाल्ली आसा तो सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर जाले करून जाल्ली आसा. म्हाका दिसना अचानक हें कितें जालां, कदाचित भायलो कसलोय कोणाचो जर इफेक्ट पडला आसुयेत अशें जावं शकता. हांव जाल्लें अशें म्हणिना, पण आज अचानक अशें उलोवपाचें कितें खातीर जालें कारण तेंवूय हांवूय तुमकां आतां सांगूंक शकना. पण आमकां इतलेंच सांगता, आमचे कडेन जेन्ना हो रिपोर्ट त्या थिवी मतदारसंघाचो येयलो, म्हणजे पाण्या संबंधी पाण्याची जी योजना थंय आसा थिवी मतदारसंघाक त्या संबंधी जी रिपोर्ट येयलो तो रिपोर्ट तुमकां हांव इतलें सांगता 2002-2017 पर्यंत जी कामां पाणी लोकांक मेळचें म्हणून प्रत्येक गांवांनी पाणी मेळचें म्हणून 2 तरेच्यो टांक्यो उबारता, एक ग्रावंड लेवल आनी एक ओवरहेड. तशा प्रकारच्यो टांक्यो थंय उबारलेल्यो आसात. आतां टिका ही खंयच्या अर्थान केल्ली ती आमी सांगूं नकळो. निळकंठ बाबाचो कंठ असो चड केन्ना हें जावना, पूण आतां तो कोणाच्या कंठांतसून उलयतात तेंवूय आमकां कळपाक मार्ग ना, कदाचित आसूयेत नासूयेतूय. पण अचानक हें कित्याक जालें हेजेर आमी शोध घेतात. पण तुमकां हांव एकूच सांगता की एक मंत्री म्हणून आमच्या आमदाराचें जावं मंत्र्याचें काम सदींच उजवें आसात. तेजेर टिका ही जातली बीन. पक्ष तेन्नाच दखल घेता जेन्ना हें खूब माथ्या वयल्यान वयता. तेन्ना आमच्या हितून एक योजना अशी आसा आमच्या पक्षान की आमी आमच्या मिनिस्टरांक जरूर विचारतात, लेखी विचारतात, पर्सनल विचारतात, आनी तेतून म्हायती तरी घेता हो कित्या खातीर अशे लोक उलयता, कितें जालां. आनी ते बाबतींतली ही म्हायती तुमकां जाय जाल्यार आमी झेरॉक्स कॉपी काडून दिता परत तुमकां. म्हणजे कितें एक्झॅक्टली कोणाच्या काळान जालां तें, किरणाच्या काळान कितें जालां, दयानंद कितें जालां, तानावडच्या काळान कितें जालां, तेंच्या काळान कितें जालां तें, ही सगळी म्हायती आमचे कडेन पाण्या संबंधीची आहा. RBIन घातलेल्या रिस्ट्रिक्शनाचेर म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्हाचे शेअर होल्डर्स आयज विनय टेंडुलकराक येवन मेळ्ळे. तेंच्या मागणी आसा की जे रिस्ट्रिक्शना खातीर तांकां पयशे विड्रॉ करूंक गावना, नाजाल्यार तांकां डेपॉझीट करूंक गावना. अशे तेंचे खुबशे प्रॉब्लम घेवन ते विनय टेंडुलकराक येवन मेळ्ळे आनी सांगले की गव्हर्मेंटा हितून कितें तरी स्टेप्स उचलचे आनी तेंची रिस्ट्रिक्शनां मातशी देंवेची म्हणून. विनय टेंडुलकरान ताका आश्वासन दिलां की ते वयर उलयतले आनी हेजे प्रॉब्लम हो इश्यू सॉल्व करतलो. कितें म्हणटा ते बंद केल्या न्हू ते साहेबाक सांगून चालू करपाचे. समजलें मरे. कोणाचे 2 लाख आसा, कोणाचे 5 लाख आसा, कोणाचे 50 लाख आहा, ते सगळे ब्लॉक उरलेले आसा. आनी म्हाताऱ्यांक 2000 मेळटा न्हू. कोणा कितें केल्लें चवथीक जमून दवरलेले 8000 10,000 आनी अंत्या वेळार ताका सांगलें 1000 मेळटलो म्हणून. तेंच्या बाबड्याचे हाल पळोवन जातालो. म्हणून कितें साहेबान हे केली, बँक चालू केली थोडे करून जाल्यार परत हे कंटिन्यू हें जातली, बँक सुरू जातली. समजलें. इल्ली मातशी स्टार्ट करूंक जाय. सरान कितें वचून दिल्ली वचून हें करून सांगूंक जाय की बाबा हय कितें तरी करून हें करूंक जाय. जाणा सर 2 फावटी गेल्ले आमी सेंट्रल रजिस्ट्रा कडेन गेल्ले, गोंयच्या RBI अधिकाऱ्या कडेन गेल्ले आनीक थंय सद्या स्थिती आहा की बँकेन सगळे डायरेक्टरान राजिनामे दिल्या. पूण थंय ते एक्सेप्ट करना. कारण कित्याक विदावट बोर्ड बँक चलूंक शकची ना. नवीन मंडळ येयसर हो बोर्ड कंटिन्यू उरतलो अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां. शेवटी प्रयत्न करपाचे आसा न्ही, प्रयत्न करून ड्रॉ करपाचो प्रयत्न करप. RBI कडल्यान समज ही बंधनां काडपा जाय, तांकां 1000 काडपाची हें दिल्ली आसा, किंवा कोणाची डेपॉझीट आसा ती काडपाक मेळना, किंवा पयशे म्हाका दिसता डेपॉझीट करपाक मेळना. सगळे वेव्हार ठप्प जाले आनी पगार ₹1,00,00,000 म्हयन्याक कामगारांक दिवचो पडटा. कारण NPA जाल्ले पयलींचे कितें आसा, कोणी तक्रारी केल्ल्यो, हेका लागून हें आसा तें तितून लक्ष घालचें पडटलें. स्टार्स ऑफ टुमारो हांच्यांनी स्कॉच प्लेयर यश शेट्टीची तोखणाय केल्या. आप पार्टीन सुद्दां ताची तोखणाय केल्या आनी आप पार्टी म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट कांयच करिना. गोंयान स्पोर्ट्स म्हणल्यार म्हाका दिसना कितें सरकाराचो कोणाक असो बरोसो आदर असो मेळ्ळो म्हणून.
आदार मेळ्ळा स्पोर्ट्सान. थोड्यांकच यश फडटे हो स्पोर्ट्स स्क्वॉश खेळटा आनीक ज्युनियर लेवलाचेर ताणें खूब आपलें नांव कमयल्लें आसा. काल ताका इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स आनी गेमींग ह्या संस्थेन आख्ख्या भारतान भितर 13 stars of tomorrow, 13 stars of tomorrow have been selected by this organization. आनी सिलेक्ट करपी कोण तातूंत भितर यश भट्टे आसा आनी सिलेक्ट करपी पळय हे नामनेचे स्पोर्ट्समॅन. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.